सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेंय आयक. ताचेर कळपो नाका असली चूक तो तुका बक्षीच ना, कित्याक ताचे सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता ते सगळे करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या, हितांच्या, पेरिजांतांच्या, कानानकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगल्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचे उतोणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोवत्या देवाक शरण येता आनी सोड पदवीदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोडतल्या शिकारीच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो, ताच्या पांखां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातच्या दास्तेचो व दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नाश करतल्या ओरिश्टाक तूं भियोंचो नाय. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तो तुजेच कसलेंच वायट येवचें ना, तुज्या तंबू सोरशें पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपले दुतांक हुकूम घाला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सगल्या ताच्या दळबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराक जोय. मातेव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिश्यांनी विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरवीं जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सोदचीत नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करिनूय, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबून आसतना पळयून आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. राखण्या बोडव्यांचे समरण. मुखेल बोल. ती स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. नियाळाक आदार. राखण्या बोडवे म्हणल्यार दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक जोल्म ते मरण पर्यान राखतात आनी बरें जिवीत जिवंक आदार दितात. जेजू राखण्या बोडव्यांची शिकवण भुरग्यांचे उद्धरण घेवन दिता
आनी भुरग्या भाशेन ल्हान जावंक तांकां उलो करता, कित्याक भुरग्याची राखण करूंक देवान बोडव्यांक नेमल्यांत. जाल्यार आयची परब आमकां 2 शिकवण्यो दिता. पयली, भुरग्यांचो विस्वास. एक भुरगें आपले आवय बापायक सदांच विस्वाशी. ती दाखयतात ती वाट चलोवंक ती सोदतात. ताचे उतराचेर ती पार्तेतात. तांचे सांगाता तांकां भिरांत आसना. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक असलो विश्वास आपल्या मोगाळ बापाचेर आसूंक गरज. जिविताचे दर एक घडयेक, जावं सुखांत दुखांत, पिडेंत भलायकेंत, भावार्थ बरवोसो विस्वास दवरून फुडें वचूंक गरज. दुसरें, बोडव्यांची गोवायकी. दर एक बोडवो देवाची रचना आनी देवान तांकां खेरीत कार्य दिलोलें आसा. राखणे बोडवे भुरग्यांची आनी आमची राखण करतात म्हूण आमी सोत मानता. मिसांत वांटो घेवन घरा परतना उपयोग जावपाचो चुकता म्हूण अशें उद्गारता देव पावलो. शेतान वावराक वेताना माडाचो नाल म्हज्या मुखारूच पडलो असो उद्गारलो देव पावलो. अशे देवाचे आसने आमी परतून परतून बोडव्यां वरवीं अणभवता आनी भोगता. सदांच भायर सरतना आकांताक बोडव्याक उलो मारुया. मागणें, आकांतान निराशीपणांत दुखांत बोडव्याक उलो मारूंक आमचेशी तूं राव जेजू.